हो अहवाल इतलो एकदम 360 डिग्री वेगळ्या पद्धतीचो कसो एक संस्था दिवपाक शकता? अहवालाचो उपयोग जो आसा तो न्यायालया समोर मांडपा खातीर जावंक शकता, कारण कशें कितें आसा हें सांगपाक येना. काल जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारले तेन्ना तर मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की अजून तो आपण वाचूंक ना म्हणून. तुमी कितें करता? तुमी लोकांच्या अस्तित्वा कडेन खेळो नाका. हांव हात जोडून मागता सरकारा कडेन की बाबा आमकां ही एकमेव नदी आसा. जे 3 सायंटिस्टांनी जो हो अहवाल दिला ते आता विरोधी पक्ष अशी टिका करता की ते गोंयच्या हिता आड आसात, कारण हे सगळे सायंटिस्ट गोंया भायले आसात म्हणून. मुख्यमंत्री किंवा हे सरकार असो दावो करता की ते अवॉर्ड जो दिल्लो तेका आमच्याच सरकारान आव्हान दिलां अशें म्हणटात ते. आमीच आव्हान दिलां, आमीच ही फुडें इतली एक्शन घेता अशें सरकार म्हणटा. कितें आसा की जेन्ना ती केस लागता बोर्डाचेर तेन्ना कर्नाटकाच्या लोकांक कळटा, कर्नाटकाच्या वकिलांक कळटा की बाबा आयज ती सुनावणी घेवची ना, ते येत ना. नमस्कार गोंयकारांनो, तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या गरमी जी आहा ती हिसपा भायर वाडलेली आहा. गरमी वाडलेली आसतनाच वेगवेगळ्या वाठारांनी आमकां उदकाचो उणाव हो आतां दिसपा लागला मोठ्या प्रमाणात. जावं सगळ्याच म्हालांनी आमी म्हणया. तिसरे वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार गोंयान गोंयकारांचो जो मूड आसा, खंयचे खंयचे वेगवेगळे फेस्टिवल, खंयचे खंयचे महोत्सव आनी कितें हें तेतूनय गोंयकार व्यस्त आसा. पूण हें सगळें आसतना अचानक आमची आवय अशें मुख्यमंत्री जिका म्हणटा त्या म्हादयच्या संदर्भात एक अहवाल आयलो, जो अहवाल वादग्रस्त थारलो. हो अहवाल दिलो NIO ह्या संस्थेन, जी एक प्रतिष्ठीत अशी संस्था, नामनेची अशी संस्था, जे वेगवेगळ्या समुद्री हांचेर विज्ञानाचेर अहवाल तयार करता, बाकीच्या विशयांचेर तयार करता, पर्यावरणाच्या संबंधीत विशयांचेर अहवाल तयार करता. तांचो एक म्हादय संदर्भातलो अहवाल मदींच उक्ताडार आयलो आनी त्या अहवालाक लागून बोवाळ पडलो. आनी बोवाळ पडपाचें कारणूय तशेंच आसा. त्या अहवालाचो आमी सारांश जर काडलो जाल्यार तातूंत अशें म्हटिल्लें की म्हादय आमची जर डायवर्ट केली आनी ती जर मलप्रभेन सोडली जाल्यार ताचो व्हडलोसो परिणाम हो गोंयचेर जावचो ना. आतां हो अहवाल सगळ्यां खातीरूच शॉकाद आशिल्लो. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी ताचेर आंदोलनां केलीं, निदर्शनां केलीं. पूण म्हादय म्हटल्या उपरांत एक मनीस जो सातत्यान म्हादयच्या रक्षणा खातीर, म्हादय वाटोवपा खातीर किंवा जेन्ना जेन्ना कितें चुकीच्यो गजाली घडटा तेन्ना तेचेर आवाज काडटात, ते म्हणजे गोंयचे नामनेचे पर्यावरण अभ्यासक. म्हादय वाटोवपा खातीर जे सुरवाती पासून ह्या सगळ्या अभियानान सक्रीय आसात अशें प्राध्यापक राजेंद्र केरकर सर तुमकां सगळ्यान पयलीं येवकार. हांवें जशें म्हटलें की एक अहवाल आयलो NIOचो आनी तेचो सारांश, आतां तितून डिटेलान कितें बाबी आहा त्यो तुमी आमकां सांगपाक शकतात, बट ताचो सारांश असो आशिल्लो की म्हादयचें उदक जर डायवर्ट केलें आनी तें मलप्रभेन सोडलें जाल्यार ताचो गोंयचेर कांय व्हडलोसो परिणाम जावचो ना अशें त्या अहवालान नमूद केल्लें. हें आतां हो अहवाल इतलो एकदम 360 डिग्री वेगळ्या पद्धतीचो कसो एक संस्था दिवपाक शकता आनी तेच्या फाटल्यान तुमकां नेमकें कितें हें सगळें एकंदर गणीत दिसता? एकंदर अहवाल जो आसा तो डिसेंबर 2024 तो दिल्लो आनी तो तेच्या उपरांत आतां एका म्हत्वाच्या जर्नलान तो प्रकाशीत जाल्लो आसा. जेन्ना तो जर्नलान प्रकाशीत जाता तेन्ना तेका म्हत्व येता आनी जेन्ना म्हत्व येता तेन्ना आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता की तो बाबा अहवाल कितें आसा तो वाचपाक जाय. जवळ जवळ 63 पानांचो हो जो अहवाल आसा तेतूंतल्या ह्या ज्या तिनूय शास्त्रज्ञ आसा, अनिल कुमार जे आसा, सुप्रीत आसा आनी जे शंकर आसा, ह्या तिगाय जाणांनी निश्कर्श काडलेलो आसा की बाबा ह्या एकंदर जे ट्रायब्युनलान जो निकाल दिल्लो आसा, अंतीम निवाडो जो आसा 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा दिल्लो आसा, त्या निकालाच्या संदर्भान जर कर्नाटकान आपले कळसा भंडाराचें काम पुराय केलें आनी उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रान येलें जाल्यार तेचे व्हडलेशे दुश्परिणाम गोंयच्या पर्यावरणाचेर, परिसंस्थेचेर जायचे ना. एखादी संस्था जी आसा ही जेन्ना असो निश्कर्श काडटा, ती निश्कर्श काडटा आसतना त्या संस्थेची जबाबदारी आसता की बाबा आपूण जें कितें उलयता तें निपक्षपातीपणान उलोवंक जाय. आतां ही संस्था एक राष्ट्रीय दर्जाची आसा, केंद्र शासन त्या संस्थेक अर्थसहाय्य दिता आनी ती गोंय सारक्या एका राज्यान दोनापाला हांगासर आसा. म्हणजे त्या संस्थेचें कर्तव्य आसा की बाबा ज्या भुमीन आपूण आसा त्या भुमीच्या अस्तित्वाक लेगीत आपूण दक्ष आसपाक जाय, त्या
भुमीच्या अस्तित्वाच्या नदरेंतल्यान आपण प्रयत्न करपाक जाय. पूण ह्या संस्थेचे जर एकंदर आतां आमी हो जर अहवाल पळयलो जाल्यार आमकां संशय येता की बाबा हे शास्त्रज्ञ आसा ते शास्त्रज्ञ खऱ्यांनी निपक्षपातीपणान काम करता काय कोण तरी सांगता आनी त्यांच्या तालार हे नाचपाची नाटकां करता. हांव नाटकांत म्हणटा कारण कर्नाटक हे राज्य आसा त्या कर्नाटक ह्या राज्याक आतां कळोन चुकलालें आसा की बाबा आमी ह्या वाठारान म्हणजे भीमगड अभयारण्य जें आसा आनी तेचो जो पर्यावरण संवेदनाक्षम क्षेत्र आसा तो वाठार आसा त्या वाठारा भायर जरी आमी ह्या भांडुरा प्रकल्पाचें काम करूंक सोदता तरी हे जे कामकाज जे आसा हे पुराय एका समृद्ध अशा ग्रेस्त अशा जंगलाच्या वाठारान जाता ज्या वाठारान तरातरांची जनावरां रावता म्हणजे पट्टेरी वाघ म्हणू नाका किंवा अस्वलां म्हणू नाका किंवा बिबटे म्हणू नाका आनी मागीर अशी इतकी जीव जिवाळो रावता की एकंदर ह्या सगळ्या जीव जिवाळीच्या अस्तित्वाक ही संकश्टां अरिश्टां येतली. आनी अशें आसतना जेन्ना तुमी म्हणटात हे शास्त्रज्ञ म्हणटात की त्याचे व्हडलेशे दुश्परिणाम जावचे ना कशें तुमी सांगूंक शकता. 3.9 TMC 3.9 TMC फीट उदक जे आसा तें उदक ट्रायब्युनलान कर्नाटकाक वापरपाक दिल्लेलें आसा आनी हें वापरपाक दिता आसतना तेंच्यांनी हें म्हादयच्या खोऱ्याक दिवंक ना. म्हादयच्या खोऱ्यांतल्या जनतेक म्हणजे विशेशता कणकुंबी हांगाच्या लोकांचे हाल जाता उदका खातीर कित्याक तर कर्नाटकान 2006 जेन्ना काम सुरू केलें तेन्ना अशा प्रकारचे कालवे तेंच्यांनी खोदले की जवळ जवळ 3.5 किलोमिटर कळसा नालो जो आसा तेचें अस्तित्वच गायब जाल्लेलें आसा. गुगलाचेर जर तुमी अभ्यास केलो जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें जवळ जवळ 4 ते 5 किलोमिटर मलप्रभेचें पात्र आसा हें उद्ध्वस्त केल्लेलें आसा आनी पुराय त्या जाग्याचेर तेंच्यांनी अशा पद्दतीचे कालवे खोदलेले आसा की त्या कालव्यांची रचना जी आसा आनी एकंदर उदक जे आसा त्या उदकाचो प्रवाह जें उदक गोंयच्या दिकेन येवपाक जाय आसलें तें उदक आतां परतें मलप्रभेच्या पात्रान पावसाच्या दिसांनी वयता. म्हणजे लवादान निर्णय दिवच्या पयलीं 2015 हो विशय जेन्ना हांवें तेन्नाचे राज्यपाल भारतवीर वांचो हांच्या समोर मांडलो तेन्ना गोंयच्या जलसंपदा खात्याकूय खबर नासली की बाबा उदक तेवटेन वयता म्हणून. जेन्ना राज्यपाला समोर हो विशय मांडलो तेन्नाचे मुख्यमंत्री जे आसले मनोहर पर्रीकर तेंच्यांनी त्या डिपार्टमेंटाक WRD डिपार्टमेंटाक म्हाज्या वांगडा धाडले आनी मागीर तेंच्यांनी पळोवणी केल्या उपरांत कळ्ळें की बाबा उदक जें आसा तें खऱ्यांनीच वयता. आतां हें उदक जें आसा निर्णय जावच्या पयलीं तेंच्यांनी वळयलेलें आसा ताका कसलेच परवाने घेवंक ना. आनी एखादी संस्था पर्यावरणाचे परवाने वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान परवाने न घेता एखादी संस्था काम करता तेचेर कांय भाश्य करिना आनी तेंच्या प्रकल्पाची तेंच्या एकंदर येवजणीची तेका तेंको दिता हे पुराय तरेन चुकीचो पायंडो जो आसा ह्या राष्ट्रीय संस्थेन घातलेलो आसा. एकंदर हो जो अहवाल आसा तो अहवाल जरी आमचे मुख्यमंत्री जे आसा ते परते परते म्हणटा की तेचो व्हडलोसो आमच्या न्यायालयीन प्रक्रियेचेर परिणाम जावचो ना म्हणून कशें सांगूंक शकता. फाल्यां कर्नाटक जे आसा ते हो अहवाल घेवन इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन फायल करपाक शकता आपले आनी एक पुरावो म्हणून हो ग्राह्य धरा म्हणून सांगपाक शकता. त्याच्या पयलीं गोंय सरकारची भुमिका कितें जावपाक जाय की ह्या बाबा तेंच्यांनी अहवाल सादर केल्लो आसा तो कितलो चुकीचो आसा तो सदोशपूर्ण कसो आसा तो तेंच्यांनी दाखोवपाक जाय. ट्रायब्युनला सारकी येदी व्हडली भारत सरकारान नेमलेली संस्था पुराय म्हादयच्या वाठारान 188 TMC फीट उदक आसा अशें सांगता आनी अशें आसतना हे शास्त्रज्ञ जे आसा ते ट्रायब्युनलान जे कॅल्क्युलेशन केलां तेकाय बी आव्हान दिता. म्हणजे 3 TMC फीट तुमी 191 TMC फीट आसा अशें उदक ह्या खोऱ्यान सांगता हें पुराय तरेन म्हणजे दिशाभूल करपी आसा. 3 TMC फीट तुमी कशें ज्यादा सांगूंक शकता. बट सर हो अचानक रिपोर्ट आतां येवपाचें कारण हेजे फाटलें कितें आनी तो म्हाका दिसता 2024 तो हें जाल्लो बट आतां ते प्रसिद्ध जाला तो. म्हणजे हेका कितें कारण जालें की हिंदुस्तान टायम्स नांवाचें जे राष्ट्रीय वर्तमानपत्र आसा त्या वर्तमानपत्रान ह्या संदर्भात बातमी प्रकाशीत जाली आनी ही बातमी प्रकाशीत जाल्या उपरांत गोंयांतल्या लोकांक कळोन येयलें ह्या बातमेच्या संदर्भान आनी तेका लागून एकूच बोवाळ जालो. म्हणजे जर ती त्या दैनिकान बातमी येना जाल्यार हो विशय जो आसा तो असोच उरतालो आसलो. आतां कर्नाटकाक ह्या गजालीचो म्हणजे वर्तमानपत्रान येयल्ल्या बातमेचो आनी एकंदर अहवालाचो उपेग जो आसा तो
न्यायालया समोर मांडपा खातीर जावंक शकता. कारण कशें कितें आसा हें सांगपाक येना. एखादो पुरावो म्हणून ते इस्टाब्लिशूय करूंक शकता ह्यो गजाली. आनी ताका लागून आतां तेंच्या लक्षान येयल्लें आसा की बाबा जे परवाने आसा, पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान परवाने, वायल्ड लायफाच्या नदरेंतल्यान परवाने तांकां आजून मेरेन मेळना. तर ते मेळपा खातीर तांकां असल्या गजालीचो एक दारुगुळो सारको हो मेळलो. उपयोग जावंक शकता, ही एक तांकां खाद्य मेळपाक शकता. सर, आतां हो अहवाल येयल्या उपरांत आयज मुख्यमंत्री म्हणजे काल जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारलें तेन्ना तर मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की आजून तो आपूण वाचूंक ना म्हणून. म्हणजे खंय तरी सरकाराचो सिरियसनेस ह्या बाबतीन सपशेल एक्सपोज जाता अशें दिसता तुमकां? कित्याक येदो व्हडलो हो अहवाल येयल्या बरोबर तात्काळ तो वाचून तो समजून घेवन ऑर तुमच्या सारक्यां कडेन तरी सरकारान संपर्क साधला काय कितें की बाबा हो अहवाल कितें आसा, कसो आसा, हेचो परिणाम कितें जावपाक शकता? हांव म्हणना की सरकारान म्हाज्या कडेन संपर्क सादपाचो. कारण सरकारा कडेन चीफ इंजिनियर आसा जो त्या सक्षम आसा, तेंचे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर आसा, सगळे येदे व्हडले प्रचंड मोठे खातें आसा, तेंच्या कडेन हायड्रोलॉजिस्ट आसा, तेंच्या कडेन इंजिनियर आसा जांकां ही कल्पना आसा. म्हणून तेंच्यांनी सरकारचें कर्तव्य आसलें मुख्यमंत्र्याचें की बाबा हो अहवाल प्रकाशीत जाल्लो आसा, तुमी हेचेर आपणाक कितें तें सांगा. आनी तेचेरूच उपरांत मुख्यमंत्र्यान उलोवंक जाय आसलो. मुख्यमंत्र्यान सांगपाक येना की आपूण तो वाचूंक ना आनी दुसऱ्या दिसा मागीर प्रतिक्रिया दिवप की तेचेर कांय व्हडलेशे दुश्परिणाम जायना. तर हे पुराय तरेन दिशाभूल करपी आसा. हांव मुखेलमंत्र्याक विनंती करतां की तुमी अहवाल वाचात आनी तो चीफ इंजिनियर जो आसा जाका बसयल्लो आसा थंय तेकाय ह्या कामाक लायात. बाबा तुमी कितें करता? तुमी लोकांच्या अस्तित्वा कडेन खेळो नाका. हांव हात जोडून मागता सरकारा कडेन की बाबा आमकां ही एकमेव नदी आसा. तुमी हेच्या पयलीं जेन्ना हो कायदो जालो इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट एक्ट जो जालो 1956 जालो, ज्या वेळार गोवा राज्य जे आसलें हें अस्तित्वान नासलें, ते पुर्तुगेजांची एक वसाहत आसली, त्या वेळार ह्या उदकाच्या संदर्भातले वांटपाचे जे विशय आसले ते त्या वेळार चर्चेक येवंक नासले. एका राज्या कडेन येवपी 43% लोकांक गोडे उदक दिवपी एकमेव नदी आसा आनी त्या नदीचें अस्तित्व जें आसा हें दुर्बल जाता. कर्नाटका कडेन न्हंयो भरलेल्यो आसा, तांकां ही न्हंय जाय अशी ना. आतां ह्याच घाळपणाक लागून 3.9 TMC फीट उदक जें मेळ्ळेलें आसा तेचें मुख्य कारण गोंयची घाळपणां जाल्ली आसा. तुमी सगळो जर अभ्यास करीत जाल्यार स्पश्ट जातालें. आनी हांव खंयच्याय चर्चेक तयार आसा की गोंय सरकारची घाळपणां जी आसा ह्या घाळपणांक लागून 3.9 TMC फीट उदक येयलें. महाराष्ट्र ह्या हितून नसलेंच, महाराष्ट्राक गोंय सरकारान हाडलें, मदीं घुसयलें, तेंच्यांनी 1.33 TMC फीट उदक घेतलें. हें कितें चल्लां तें कळना. अरे तुमी एके वाटेन उदक ना म्हणटात, खंयच्यान उदक हाडपाचें हो प्रश्न आतां निर्माण जाल्लो आसा. 24 TMC फीट उदक दिल्लेलें आसा. तें उदक आमच्या एकंदर पर्यावरणाच्या परिसंस्थे खातीर कशें गरजेचें आसा तें सांगपी शास्त्रज्ञ जे आसा तांकां तुमी भितर घेयात आनी एकंदर अहवाल तयार करात. आतां हो विशय आसा सर्वोच्च न्यायालया समोर येयना इतले दीस. कित्याक लागून येयना हेचेरूय सरकार सामकें ठणठणीत गप्प बसलेलें आसा. तुम्ही म्हणटा की सरकार गप्प बसला, ही तुमची भूमिका. पूण मुख्यमंत्री किंवा हें सरकार असो दावो करता की ते अवॉर्ड जो दिल्लो तेका आमच्याच सरकारान आव्हान दिलां अशें म्हणटात ते. आमीच आव्हान दिलां, आमीच ही फुडें इतली एक्शन घेता अशें सरकार म्हणटा. हय, पूण तेच्या पयलीं ह्या अहवालाचे म्हणजे जो निकाल दिल्लो तो निकाल गोंयच्या दृश्टीन नदरेंतल्यान बरो आसा हेचो विधानसभेनूय ठराव जाल्लो आसा. विधानसभेनूय जल्लोश जाल्लो आसा. सगळ्यांनी उमेदीन तेचेर उलयल्लेले आसा. नंतर जेन्ना हांवें सांगलें बाबा आमकां फसयले गेल्लेले आसा म्हणून तेन्ना आनी तेचेर बरयलें हांवें. तेच्या उपरांत मुखेलमंत्री जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंच्यांनी दखल घेवन ह्या संदर्भान याचिका आसा ती दाखल केल्लेली आसा. हांव त्या बद्दल तेंचे म्हणजे ही बरी गजाल तेंच्यांनी केल्लेली आसा. पूण आतां जेन्ना हो विशय सर्वोच्च न्यायालया समोर प्रलंबीत आसा तेचेर निर्णय जायना, ती सुनावणीक येयना, कित्याक लागून येयना ह्या संदर्भात अपील आमी केला मुख्यमंत्र्यान, ते अजून सुनावणेकूच येयना. ना सर्वोच्च न्यायालय ते सुनावणीक येवपाक जाय. त्या नदरेंतल्यान तुमी कामाक लाया न्हू. आमचे सध्या आमचे वकील कितले आहा बाई? वकील जे आसा ते जवळ जवळ म्हणजे ह्या संदर्भान डेरियस खंबाटा जे आसा ते सिनियर कावन्सील आसा, मागीर व्यंकटेश धोंड आसा आनी तेच्या उपरांत बरोबर जवळ जवळ 10 आणखी वकिलांची फौज जी आसा ती आसा आनी तेचेर प्रचंड मोठो खर्च केल्लो आसा. म्हणजे येदो व्हडलो खर्च करप
हत्ती सारको खर्च करप आणि थेंबर उदक मेळप ही अशी परिस्थिती गोंयची जाल्लेली आसा. म्हणजे बाई सरकार सांगता की आम्ही आव्हान दिलें, मुख्यमंत्री म्हणटा की माझ्या सरकारान हांवें आव्हान दिलें ती गजाल बरी आहा, पूण सर्वोच्च न्यायालयान म्हणजे सुप्रीम कोर्टान ही केसूच हियरिंगाक येयना अजून पर्यंत, आणि सरकार ह्या आदोगातांचेर वकिलांचेर कोट्यांनी रुपया खर्च करीत आसा. ही वस्तुस्थिती आसा. हय, वस्तुस्थिती आसा. आणि कितें आसा की जेन्ना ती केस लागता बोर्डाचेर तेन्ना कर्नाटकाच्या लोकांक कळटा, कर्नाटकाच्या वकिलांक कळटा की बाबा आयज ती सुनावणी घेवची ना, ते येत ना. आनी आमचे थंय सगळे व्हडले डेरे दाखल 8 वकील जे आसा ते हजर रावता. हें अशें कित्याक जाता? तांकां खबर लागता, महाराष्ट्राक खबर लागता, गोंयांक खबर लागना. कित्याक आमची ह्या गजालीचेर नजर जी आसा, दबाव जो आसा, तो दबाव निर्माण करपाचें सामर्थ्य जें आसा तें आमी खंय तरी कमी केल्लेलें आसा. आनी ताका लागून ही गजाल जी आसा ही गजाल आमचेर हो अन्याय जाता. बाई दुसरो एक मुद्दो जाता की हे जे 3 सायंटिस्टांनी जो हो अहवाल दिला ते आता विरोधी पक्ष अशी टिका करता की ते गोंयच्या हिता आड आसात, कारण हे सगळे सायंटिस्ट गोंया भायले आसात म्हणून. हेतर तुमकां कितले तथ्य दिसता? तर सायंटिस्ट जेन्ना आसता तेची भुमिका आसता की बाबा जगाचो प्रश्न आसा, देशाचो प्रश्न आसा तो मांडप. आणि शास्त्रज्ञांनी कशें आसा की खंयच्याच राज्याचो, खंयच्याच एखाद्या गटाचो फायदो पळोवन तो विशय जो आसा त्या संदर्भात मत दिवपाचें नासता. पूण एकंदर बारकायेन आमी तेचो जर अभ्यास केलो जाल्यार लक्षांत येता की हे जे शास्त्रज्ञ आसा तेंच्यांनी मुद्दम म्हणून हे सगळें केल्लेलें आसा. कित्याक एखादो अहवाल जो आसा, NIOचो तुमी हेच्या पयलींचो इतिहास पळयलो जाल्यार लक्षांत येतालें की NIO कडेन गोवा सरकार वयता किंवा दुसरी संस्था वयता आनी ते सांगता ह्या संदर्भात अहवाल करा म्हणून, आनी त्याच्या खातीर ते लाखो रुपया फी चार्ज करता. अशें आसतना हांगासर आपूण म्हणून हे शास्त्रज्ञ करता, म्हणजे तेच्यान कळटा की हे काळे बेरे कितें तरी आसा आनी कोण तरी त्यांच्या फाटल्यान हो तुमी अहवाल करा आनी गोंय राज्याचेर तेचे कशे म्हणजे दुश्परिणाम जावंक शकता हे तांकां पळोवपाचें आसा. बाई हे कोण आसात 3 सायंटिस्ट, नांवां कितें? हे जे अनिल कुमार म्हणून आसा, मागीर शंकर म्हणून आसा आनी सुप्रीत म्हणून आसा. तेतूंतलो एक शास्त्रज्ञ जो आसा हो कर्नाटकाचे असल्याचे स्पश्ट जाल्लेले आसा. तेचेर गोंयच्या सामाजीक कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतलेलो आसा. म्हणजे हेच्या फाटल्यान कर्नाटकाचें कितें तरी षडयंत्र आसूंक शकता. सो भाई आता सद्याची तुमच्या वांगडा ह्या विशयार उलयल्यान एक गजाल सिद्ध जाता की जे ट्रिब्युनलान आमकां सगळ्यांक पाणी वांटपाचो जे वांटप केल्लें तेका गोंय सरकारान उच्च न्यायालय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलां, पूण ती केस सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणेकूच येना. ती सुनावणी घेवची ना हे कर्नाटकाच्या आदोगातांकूय कळटा, महाराष्ट्राच्या आदोगातांक कळटा. ते थंय येत नात, पूण गोंयचे मात सगळे थंय उपस्थित असतात. हो एक जो आसा तो मुद्दो आसा. दुसरो जे मुख्यमंत्री विधान करतात की NIOच्या अहवालाचो व्हडलोसो परिणाम न्यायालयीन प्रक्रियेचेर जावचो ना, ही गोष्ट चुकीची आसा. कारण ह्या NIOच्या अहवालाचो कर्नाटक सरकार उपयोग करून घेवपाक शकता अशें राजेंद्र भाई हांणी सांगिल्लें आसा. आनी तिसरी गोष्ट म्हणजे सरकारान ज्या सिरियसनेसान हें आतां सगळें काम, पयलीं खूब चुको जाल्ल्योच आसा म्हणून ही सगळी पाळी येयल्लेली आसा अशें राजन केरकर हांणी म्हटलां. भाई म्हाका आतां निमणें सांगा, फुडें आतां हाजेर कितें करपाक जाय? सरकारान कशा दिशेन फुडलीं पावलां मारपाक जाय? इमिजिएट एक्शन म्हणून कितें करप गरजेचें आसा? सरकारान आपली भूमिका जी आसा ती स्पश्ट करपाक जाय. त्यांचे जे ह्या संदर्भात ते तज्ञ अधिकारी आसा तांकां बसून ह्या संदर्भात चर्चा करपाक जाय. आपली भूमिका जी आसा ही त्या NIOच्या जे डायरेक्टर आसा तांकां लेखी पयलीं धाडपाक जाय आनी आक्षेप जे आसा ते आक्षेप घेवपाक जाय. आक्षेप घेतना सारखे मुद्देसूद जर घेत जाल्यार म्हाका दिसता की त्या जे कोण भितर गुंतलेले आसा तेंच्यांनी कशा पद्दतीन हे खोटाडेपणा केला तो बी उघडकीस येतलो. हो अहवाल रद्द जावप शक्य आहा जर सगळें मांडलें जाल्यार सगळी वस्तुस्थिती? रद्द म्हणच्या परस आक्षेप जे आसा, जे आक्षेप नोंद जायत जाल्यार मागीर फाल्यां आमकां न्यायालया समोर सांगपाक येता की आमी त्या वेळार ह्या संदर्भात आक्षेप घेतलेलो, ह्या संस्थेन जर तेचेर खुलासो केलो जाल्यार आमकां कितें तरी फायदो जातालो. आनी जर खुलासो करूंक ना जाल्यार आमी घेतलेले आक्षेप जे आसा हे वॅलीड आसा हे स्पश्ट जाताले. म्हणून आक्षेप घेवप गरजेचें आसा. आमी जेन्ना आळी गुपचिळी करता तेन्ना एक तर आमकां ते सगळें मान्य आसा अशें म्हणपाचें आसता. म्हणून मुख्यमंत्र्यांक म्हाजी विनंती आसा की तुमी रितसर आक्षेप घेयात. ह्याच्या संदर्भात आमचे ॲडव्होकेट जनरल आसा त्यांच्या कडेन चर्चा करात आणि बेगोबेग ह्या संदर्भात हे जे NIO आसा त्यांच्या समोर आपली भूमिका तुम्ही मांडात.
तर हे आशिल्ले राजेंद्र केरकार, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आणि सतत सातत्यान म्हादयच्या विरुद्ध जेन्ना कटकारस्थाना जातात, केन्ना चुकीच्यो गजाली घडटात तेन्ना पयलो आवाज जो ह्या सगळ्याचेर भाश्य करता, भुमिका स्पश्टपणान मांडटा, सरकाराच्या पयलीं सुद्दां आपली भुमिका जाहीर करता, चुकीचें आहा काय बरोबर आसा हें ठामपणे सांगता अशें राजेंद्र भाई केरकर आसात, जे स्वता 70चे सुपुत्र जावन आसात. 70 केरे गांवांत ते रावतात आनी हो विशय ते तळमळीन जे आसात ते लावन धरतात. आतां जशें तांणी सांगलें, NIOचो जो अहवाल आयला तेका सरकारान तात्काळ तेका आक्षेप घेवपाची गरज आसा आनी तो कसो चुकीच्या पद्दतीचो आसा, कसो चुकीचो प्रोपोगंडा यूज करून तो तयार केल्लो आसा हें खंय तरी बेगोबेग मांडपाक जाय. ना जाल्यार जर सरकार ओग्गी रावलें, NIO कडेन असो पत्रव्यवहार जर जालो ना जाल्यार तांणी दिल्लो अहवाल हो खरो आसा हेंच अल्टिमेटली कोणूय ते मान्य करून घेतलो आनी ताचो फायदो कर्नाटक सरकार सुद्दां कोर्टान घेवपाक शकता. आमी हांगाच थांबता. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं. हो अहवाल इतलो एकदम 360 डिग्री वेगळ्या पद्दतीचो कसो एक संस्था दिवपाक शकता? अहवालाचो उपेग जो आसा तो न्यायालया समोर मांडपा खातीर जावंक शकता, कारण कशें कितें आसा हें सांगपाक येना. काल जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारलें तेन्ना तर मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की आजून तो आपूण वाचूंक ना म्हणून. तुमी कितें करता? तुमी लोकांच्या अस्तित्वा कडेन खेळो नाका. हांव हात जोडून मागता सरकारा कडेन की बाबा आमकां ही एकमेव नदी आसा. ते 3 सायंटिस्टांनी जो हो अहवाल दिला ते आतां विरोधी पक्ष अशी टिका करता की ते गोंयच्या हिता आड आसात, कारण हे सगळे सायंटिस्ट गोंया भायले आसात म्हणून. मुख्यमंत्री किंवा हे सरकार असो दावो करता की ते अवॉर्ड जो दिल्लो तेका आमच्याच सरकारान आव्हान दिलां अशें म्हणटात ते. आमीच आव्हान दिलां, आमीच ही फुडें इतली एक्शन घेता अशें सरकार म्हणटा. कितें आसा की जेन्ना ती केस लागता बोर्डाचेर तेन्ना कर्नाटकाच्या लोकांक कळटा, कर्नाटकाच्या वकिलांक कळटा की बाबा आयज ती सुनावणी घेवची ना, ते येत ना.